all who are present here, and especially you all, our future big time footballers. आता एडी बाबान तुमकां सांगला, म्हाका सोंपें सांगपाक जाय. तेणे इंग्लिशीन सांगलें, हांव कोंकणीन उलोव न्ही, कोंकणी येता न्ही सगळ्यांक. आतां एक सांगता आयकात, तुमी न्ही कॉंग्रेच्युलेशन्स पयलें तुमकां म्हणटा, ईच एंड एवरी वन. कित्याक पयलें न्ही आपल्या भितर आसूंक जाय तें कितेंय जावं. ते सरान सांगला पळय, पॅशन आसूंक जाय, डिसिप्लीन आसूंक जाय. डिसिप्लीन आमी घालपाक शकतात, कोच घालूंक शकता, बट पॅशन तो मोग आसपाक जाय. दाडा आनी मामान जाल्यार उठ रे, फुटबॉल हेड रे म्हूण जायना. आपणाक तें जाय, आपणा भितर ती उरपा येवपा जाय. आय वॉन्ट टू प्ले, आय वॉन्ट टू चेस, आय वॉन्ट टू गो आफ्टर फुटबॉल. आनी इन स्कूल नो वी स्टडी एवरीथिंग. वी स्टडी इंग्लीश शिकतात, कोंकणी शिकतात, सायन्स, हिस्ट्री, जिओग्राफी. That is okay, that is for the mind, but this is for your body. आणि एक सांगता, म्हाका खरेंच वालोर म्हणूंक जाय सुरेंद्र बाबा, जो तुमचो कोच जावन आसा. बिकॉज आय हॅव सीन दॅट कनेक्ट वॉट ही हॅज विथ यू ऑल एंड गेटिंग सो मेनी ट्रॉफीज. आय थिंक दिस इज जस्ट फॉर 1 year, रायट? हे फक्त 3 monthsचे इतले ट्रॉफी. आणि खंयच्या खंयच्या स्टेटीन वचून तुम्ही हे जिंकल्यात म्हळ्यार हेड्स ऑफ. हो म्हणटा पयले मातशे तुमच्या कोचाक ताळयो मारात. क्लॅप फॉर हिम. Second clap now for you all. Clap. Because you all deserved it. You all have won it. And third clap to your parents. Who are the silent ones who sacrifice everything and give all the best. Listen, you all must have been going for many matches. That doesn't matter whether you all win or whether you all lose. What is important is, because one has to win, the other team has to lose. But what is important is that you all have participated. And my last line to you all, try till you all succeed. Viva!